सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा, गोवा एसेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्ट्रल प्रोसेसचो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचें इलेक्शन कमिशनांनी मेळून कॉर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आतां 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा एसेंब्ली इलेक्शन, ते एसेंब्ली इलेक्शनाक आमचे एस टी भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक, चीफ मिनिस्टर, तशेंच सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनाक तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनाक कॉर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे एस टी रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचें मागणी केलां. आनी एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनराक मेळ्ळो आसा. तशेंच तेंचें कॉर्डिनेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे ओबीसी आसत, एस टी आसत, सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसा ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा आनी होवूय प्रश्न बेगिनांतले बेगीन सुटोवन आमच्या एस टी भावांक तेंचो रायट मेळटलो अशें आमचे प्रयत्न आसा. सीएम आनी दामू नायक आतां स्पेशली हाजे खातीरूच गेले काय वेगळ्या कितें कारणां खातीर गेले? तांकां आनीकूय कामां आसा पूण हेंवूय काम आसा, ह्या कामाय ते इम्पॉर्टंट आसा कित्याक कॉर्डिनेशन जातलें जाल्यार दोनी कडेन दिवपाक जाय. गोवा क्षेत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी सीएमाक लेटर बरयला की आरक्षण आसा एस टी आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावचें. तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जनगणना जावना न्हू, ते जाल्या उपरांत जाल्यार कशें आसा एखाद्या गोश्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा, सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हो तेंचो ही मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. ते जनगणना कित्याक जावना हें आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोवीड येयलो, कोविडाक तें जावना आनी म्हणून हें फुडें गेलें. त्यामुळे ती काय गोश्ट आमच्या हातीन नासली. पण 2011च्या जनगणनेच्या रिपोर्टाच्या नुसार आमी तें करपाक सांगता. आतां ओल्ड सेन्ससाचेर जातलें अशें दिसता तुमकां? भारतीय जनता पार्टीन ज्यांका ज्या समाजांक ज्यो गोश्टी प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां पर्यंत जाल्या. त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना. ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. नमस्कार. आम्ही आज इलेक्शन आसा सगळे आसा फुडें चीफ इलेक्ट्रिकल आमी पणजी आसा ताका मेळपा येयल्ले आसा आनी इलेक्शन कमिशन आमचे जे कितें हे प्रपोजल आहा जे आमी जे आमगेले एस टी रिजर्वेशन जावपा जाय पळय हे आमगे प्रलंबीत आसा. आनी जे पळयता आमी सेंट्रलाच्या आमगे लोकसभे ऑलरेडी बिल पास जाल्ले आहा, राज्यसभे पास जाल्ले आसा, गोवा गव्हर्मेंटान ताका ऑलरेडी हिरवा कंदील दिल्ले आसा. हे सगळें जाल्लें आसा पूण सद्या मातशें प्रलंबीत आसा. आमचो सीएम आसा जावं आमगेलो पार्टी अध्यक्ष दामूबाई आहा, जे बाकीचे आमगेले एस टी लिडर आहा पळय हे आमी आज तांकां दिल्ली गेल्ले आसा. ते मेळोन हें आतां जवळ जवळ क्लियर जावपा येयल्लें आसा. आनी आमच्या सीएमाच्या म्हणण्या प्रमाणे 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें तेणी उतर दिलें आसा. आनी पार्टी जे म्हणण्या प्रमाणे आसा पार्टी एकदां BJP पार्टी जी आसा ती उतर दिता ते प्रमाणे आमी लोकांक आमी तो हें करता, न्याय दिता. सांगपा म्हणल्यार जर एस टी जर म्हणत न्हू जाल्यार एस टी जो दर्जे आसले पळय तो आमकां BJPन दिले आसा, जावं आमगेले ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा, जावं एस टी कॉर्पोरेशन आसा, जितली ज्यो स्किमी आहा पळय ज्यो गोंयभर ज्यो सद्या एस टी लोकां खातीर दिल्ली जाल्यार वयता पळय ह्यो फर्स्ट आनी आयज सुद्दां जो सगळें टोटल BJP दिले आसा. सो हे एकच जे उरले आमगेले जे आमगे रिजर्वेशन आसले पळय ते एकच उरले ते आयज आमकां 2027 पयलीं मेळटलें हितून कांय दुबाव ना. एस टी बांदव गोविंद शिरोडकर आनी जे बाकीचे एस टी बांदव तेंच्यांनी ह्याच विशयाचेर 2-3दा धरणे आंदोलन चलयलें तेन्ना तुमी खंय दिसले ना? पार्टी जी आसा पळय आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमकां पार्टीचेर विश्वास आसा. कारण कितें आहा पार्टी इतले वर्स BJP एस टी खातीर न्याय दीत आसा. आमी जेन्ना पार्टी जेन्ना आहा पळय तेन्ना आमी आमच्या सीएम आसा जावं आमगे पार्टी अध्यक्ष आहा जावं आमगेले जे अध्यक्ष लिडर आहा तेंचे कडेन वयता आनी आमकां 100% तेंचे गॅरंटी आसा. सो आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट वचोन थंय हें करप
ते काय आमकां योग्य दिसना. आमी पार्टी कडेन प्रत्येक फावट आमी फाटी लागले आसता आनी पार्टी आमकां योग्य न्याय दितलो हितून कांय विश्वास दुबाव ना. फाल्यां पार्टीन जर हें केल्लें मनार घेवन आल्यार तुमी वगीच रावतले अशें जालें ना. पार्टी करता न्हू रे. आतां तुमी फाटल्यान पळयत आसा पळय कितले तांणी तुमकां एक उलो मारलेलो की सगळ्यांनी येवचें आमचे एसटी बांधवा पार्टी कोणीच तेन्ना हें दिवंक ना. एकच मिनट दाखू मडकेकर हो गेले कितकीच वर्सां एस टी समाजाक लागून काम करता. आमी 7-8 म्हयने पयलीं जेन्ना अमित शहाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमकां फुडाकार घेतलो गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्या वेळाचेर हे गोविंद शिरोडकर ते येतले आनी एस टीचे सगळे लिडर येतले. त्या टायमार अमित शहान आमकां सांगलें 27 इलेक्शनाक तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें म्हणजे मेळटलें. आनी हो विश्वास करून आमी फुडें आसा. आतां तुमी म्हणटा ते भशेन ते जे कोण आंदोलन करूंक सोदताले प्रत्येक जाण आपापले तरेन प्रयत्न करता. बट ते तेंच्या प्रयत्नाक आमी तांकां नाकाय म्हणना. पण तांकां आमचे मंत्री आसा ट्रायबल जे सदांच एस टी लावन काम करपी रमेश तवडकर हेणी तांकां सांगलां बाबा न्हू आपूण जो पर्यंत फुडाकार घेता तो पर्यंत नेगार केन्ना वचपाना. सरकाराचेर विश्वास आसा आनी अमित शहान जे उतर दिलां तें पक्कें आसा. तो पर्यंत तुमकां रस्त्यार येवपाची गरज ना म्हणून तात्पुरते तांकांय दवरले आसा. आनी ते खंयच फाटीं सरोना. पण ते रावला आमच्या उतराचेर. जे प्रत्येक जाण आपापले घटक जे आसा एस टी समाजाचे ते प्रत्येक जाण आपापले तरेन काम करता. ते सरकारा विरुद्ध करता अशें ना. मेळपा लावन करता. आमी जे करता तेय करता. पण जे पार्टीचे लोकांक जो विश्वास आसा पक्षाचेर हेजे पयलीं 2003 मनोहर पर्रीकर अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आसले हे कोण येदे व्हडले फर्स्ट स्टेप्स आमकां पयलीं मेळ्ळे. त्या स्टेप्साचेर आमी स्टेप्स घालीत फुडें वयता. आनी हे सगळें आमकां जाय सरकाराचेर विश्वास आसा. पुढचे 25 तारीखच्या हेका प्रोग्रामाक मुख्यमंत्र्यान ओपन सांगलें आसा. कोणी ताका प्रश्न विचारूं ना. पण तेणे स्वताहून सांगला 27 इलेक्शनाक जे रिजर्वेशन मेळटलें ते आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें. जशें पर्रीकराचे कारकिर्दीन मेळ्ळें तशें इलेक्शन रिजर्वेशन आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें. आनी तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. दाखोवपा आतां ओल्ड सेन्ससाचेर जाता म्हणल्यार तुमकां 2011 हय सो तुमकां क्लियर आसतलें क्लियर आसा आमकां. आमचो डिमांड तोच आसा 2000 त्यो इलेक्शन कमिशन ठरयतले आनी तोच प्रोसेस फुडें व्हरपा लागून आमी आज इलेक्शन कमिशनराक हें दिल्लें आसा निवेदन दिल्लें आसा. तेगे ते फूल हांगाच्यान कामाक लागतले. ते भशेनूच ते वयल्यान सेंट्रलाकसून तेय एक संदेश हांगाच्यान येतलो आनी फुडें काम नेटान चल्लेलें आसतलें. आयज आमी एस टी रिजर्वेशना खातीर आमी येयल्ले आसा. आयज आमकां ऑफिसान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर आमकां फुल्ल विश्वास आसा. आनी तसोच तुमी सगळे प्रेस भावांनी तुमकांय आमकां सपोर्ट करपाक जाय. थँक्यू.